स्पीकर सर, एलओपीन म्हाका दिसता बरें भाशण केलां. पाठ करून म्हणण्यापेक्षा ते बरें भाशण बरोयन केलां ते बरयन हाडा. हांवें बरयलें तें चॅक. हांव कांयच म्हणना. बरें भाशण केलां आनी आतां भाशणूय तेजें इम्प्रूव जावपाक लागलेलें आसा बरें. स्पीकर सर, बजेटाच्या बाबतींत उलयता आसतना हॉनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस हावज हांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळे कमेंट केले, वेगवेगळे तेजेर हांव येता. हे सगळें सांगता आसतना 28,162 कोटीचें बजेट ह्या हावजाच्या मुखार हांवें मांडलेलें. आनी स्पीकर सर, हांव पळयता की बजेट युटिलायजेशन जर ह्या वर्साचें जर पळयत इट इज 87% आशिल्लें. इट इज अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट ऑफ 2,867 crores. भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे आशिल्लें 4,640 crores of rupees, which is a 30%, which is above the capital expenditure in the financial year 23-24. Last financial year पेक्षा चड आशिल्लें. Out of the 4,500 crores of the limit from the open market, the state, I have borrowed only the 1,050 crores of rupees. 4,500 कोटीचे लिमिट असताना सुद्धा फक्त 1,050 कोटी हांवें बॉरो केला. हांवें जें तुका सांगलां की बॉरोवींग बंद करता आनी फुडल्या सरकाराचेर तें आमचेच आसतलें, ताजेर आमी चड बर्डन घालिना. त्याची सुरवात ह्या वर्सांतल्यान केल्या, इतकी लिमिट आसतना सुद्धा. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना हांव फक्त एक फाटल्या 2-3 वर्सांचो हांव मुद्दामून म्हणजे तुवें म्हटल्यार की 6वें बजेट हांवें प्लेस केलें. म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 21-22 बी एक्चुअली 59 crores, एस्टिमेटेड 58 crores आशिल्लें. इन रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इन 22-23 2,400 कोटी आशिल्लें. आमी 4,034 कोटी एस्टिमेट केल्लें. आनी इन 23-24 ह्या वर्सा 669 crores of rupees आशिल्लें. 1,423 crores हो आमी अचीव केलो. Fiscal deficit as the percentage of GSDP is actually 3.11% आशिल्ली. 4% तिची सिलिंग लिमिट आशिल्ली. 22-23 सिलिंग लिमिट 3% आशिल्ली. आमी 1.10%चेर क्लोज केल्या. आनी 23-24 ती परत 3% आशिल्ली, ती 2%चेर क्लोज जाल्या. म्हणजे टार्गेट अचीव केला. आउटस्टँडिंग गॅरंटी ही एक्चुअल जी आशिल्ली पयलीं म्हणजे कॉर्पोरेशन सुद्धा आमी ऋणमुक्त करता हें सांगता. ताजी सिलिंग लिमिट कॉर्पोरेशनाची 1,500 crores आशिल्ली, ती 21-22 ह्या वर्सा 662 जाली. 22-23 405 जाली आनी 23-24 ह्या वर्सा 298 जाली. ओके, म्हणजे गॅरंटीज आर विदीन द प्रिस्क्रायब्ड लिमिट हे आमी अचीव केलें. रेशो टू द आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP इट इज एक्चुअली इन ड्युरिंग द 21-22 ही हाय आशिल्ली, हांव मान्य करता, which is 32.55%. आमकां आसपाक जाय 25%. ओके, ताज्या उपरांत ती 22-23 वर्सा दोनान देंवली परत 30.55% जाली. 25%. ताज्या वर्सा ती आतां परत 23-24 ह्या वर्सा 29.27% जाली. आमी हो जो रेशियो आहा इट इज द टोटल आउटस्टँडिंग ऑफ द डेट टू द GSDP हो कमी करीत हाडला. आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या वर्सा तो आमी तोय बी आहा पळय न्ही हो अचीव करतले हाजो म्हाका विश्वास आसा. स्पीकर सर, आमी बजेटाच्या बाबतींत सुरू करता आसतना ऑनलायन बजेट सिस्टम हे आमी चालू केलें आनी हातूंतल्यान सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा हे आपले रिक्वायर्ड बजेट हे ऑनलायन पोर्टलाचेर धाडपाक लागल्या आनी ऑटोमॅटिकली ताजो आमकां बरो रिस्पॉन्स जो आसा ह्या पद्दतीन येवपाक लागला. इवन द युटिलायजेशन सर्टिफिकेट एंड दे आर सबमिटींग ऑन द ऑनलायन बजेट सिस्टमाचेर. डेटा एनालिटिक्स सेल सुरू केल्या उपरांत आमकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर वेरियस आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमी युटिलायज करपाक शकतले ना हे आमकां कळपाक लागल्या. एप्रॉक्सिमेटली आमी पळयता की 33 डिपार्टमेंट विथ द 69 data sets which is converted into the findings and saving approximately हाका लागून आमी 48 कोटी रुपया जे आसा हे डेटा एनालिटिक्स सेला खातीर जे वेगवेगळे कडेन पयशे बेस्टच पडूनय आसताले ते आमी परत सेव केले. स्पेशल असिस्टंट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, केंद्र सरकार डबल इंजिनचे सरकार असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात मदत करता. ते लोन न्हू, इट इज इन 50 years म्हणजे 0 आमी
विथ द 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड करपाचे 50 वर्सांनी 50 You have to return it back. आफ्टर 50 years. तेन्नाय सरकार आमचेच आसतले, काळजी करू नका, माफ करून सोडटा तेन्ना. ओके, लास्ट इयर आमी इन 24-25 स्पेशल असिस्टंट वी हॅव एक्सटेंड फॉर द 1266.53 crores. ओके, आणि ह्या फायनान्शियल इयराक आतापर्यंत 440.58 crores रुपीज आतापर्यंत घेतल्या, आणि विच इज स्पेशली ऑल थिंग्स फॉर द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. इट इज नॉट फॉर द बाकी कित्या पर्पजा खातीर न्ही, तर इट इज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. ओके, युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द नाबार्ड आसतले, सिडबी आसतले, किंवा ह्या सगळ्या चिपर लोन्स जी आसा पळय न्ही, ही आमी युटिलायज केल्या, आणि ताका लागून ऑफकोर्स इन MSME सेक्टरान आमी ही ऑल टुगेदर 700 crores हाते कडल्यान अवेल केला, आणि 5.50% आमकां मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर ही लोन मेळ्ळें. रिड्युसिंग किंवा रिस्ट्रक्चरींग ऑफ द एक्झिस्टिंग लोन, कारण आता कंटिन्युअसली फाटल्या 12-13 वर्साच्या उपरांत हे आमकां रिस्ट्रक्चरींग लोन्स करपाक जाय आसली पळय न्ही, ती रिस्ट्रक्चरींग लोन केली. इवन दो अटल सेतूचे लोन जे आसले 117 crores ते आमी क्लोज केले, प्री पेमेंट करून सुद्दां लोन आमी क्लोज केल्या. हे कळपाक जाय म्हणून सांगता. फक्त न्ही आमकां 117 कोटी फारीक करपाक आनी 4 वर्सां राव येता आसले, बट ते न दवरता 117 कोटी आमी इन एडवान्स आमी पेमेंट केल्ले आसा. गतिशक्ती पोर्टल जसो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जो मॉनिटर करता, त्याच धर्तीचेर आमी वन मॅप गोवा GIS पोर्टल हो प्रोवायड केला, आणि तेजेर आमकां रिलायबल GIS बेस्ड मॉनिटरींग सिस्टम घेतल्या उपरांत आमकां हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो उपयोग जावपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर, आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्पाच्या पाकिटा सारखे न्ही, भितर ते चिप्स आसता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही. आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे. त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली, फुलां लागलेली आसतली, आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली आसतली. ती स्वयंपूर्ण माटुली आहा, कारण ती स्वयंपूर्ण माटुली इतक्याच खातीर त्या माटोळेक लायल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता. नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात, एक तर ती फुलां देवाक घालपाची आसता, ती पानां सुद्दां म्हणजे आमी जर ती झाडाच्या मुनान उडयली जाल्यारूय बी ती कुजून तेजे सारें जातलें. म्हणून ते चिप्साचें पाकीट काडून भायर उडयतालो पळय तो न्ही, तसले बजेट न्ही हे बजेटान प्रत्येक गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आसा, हे बजेट आसा तो. म्हणून त्या बजेटाचेर टिका करता आसतना त्या बजेटांतल्यान आपल्या मतदारसंघातूय लोकांक कितें कितें मेळ्ळा पळय न्ही हाजी भान दवरपाची गरज आसा. त्या खातीर तुमी कितें उलयल्या पळय न्हू, हांव तेजेर मागीर येता, तेजेर आत्तां येना, कारण ते पयलीं जर उलयलो आसत जाल्यार तुमी वचत म्हणून म्हाका भंय दिसता. फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 हो आमी काडिना, हो नीती आयोग काडटा. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, कारण हो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो आशिल्लो हो नीती आयोगाचो इंडेक्स, आणि हातूंतल्यान ती बरेचशे फावटी म्हणजे एज पर द नीती आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रँकिंग म्हणजे ओवरऑल पिरियड फ्रॉम द 2014 to 15 to 2021 to 22 गोवा इज रँक सेकंड रँक फॉर द पिरियड ऑफ 22-23. ह्या पिरियडा मदल्या पिरियडान म्हणजे 14 पासून 22 पर्यंत गोवा सेकंड आसा इन ऑल स्टेट, स्मॉल स्टेट आणि बिग स्टेट न्ही, इन ऑल स्टेट, हे लक्षात दवर. आणि फॉर द पिरियड ऑफ 22-23 गोवाक परत थर्ड रँक मेळ्ळलो आसा. हितून सगळे ओडिसा, छत्तीसगड, गुजरात हेच्या सारकेल्यो स्टेटी आमच्या बरोबर कंपॅरिजनान हांगासर काम करता. म्हणून हांव तुमकां सांगता परत एकदां, तो बजेटा खातीर परत लोकांक बेश्टोवपाचो जो आभास हाडटालो पळय न्ही, दोगूय जाण बसले ते सांगता भिवपाची गरज ना, तुझे रस्ते आनी लायक सगळे जातले, हे तुका हांव परत मेन्शन करता. फिस्कल प्रुडन्साचेर बरेच जाण उलयताले. फ्रॉम द 2018 to 2023 गोवा फिस्कल डेफिसिट सिग्निफिकंटली डिक्रीज, dropping from the 2.5% to the GSDP in 2018-19 to 1.2% in 22-23. हे डिक्रीज या फिस्कल डिफिसिट जो आसा पळय न्हू हातूंतल्यान आमी हे करपा खातीर आणि हायलायट्स इम्प्रूव्ड्स इन द फिस्कल मॅनेजमेंट हे आमी करपाक शकले. म्हणून आमकां फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे व्यवस्थित करता आसतना the state has achieved the revenue surplus in the 3 of the 5 years of the period between 2018 to 13 with the highest surplus which recorded in the 22-23. हे बी नामांकन परत एकदा गोंया खातीर मेळ्ळा. ही गोंयची जमेची बाजू आसा, हे तुमकां परत म्हाका सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता, खूब बरें दिसता. हांव ह्या सगळ्याचेर उलयता आसतना हांव इन ब्रीफ हांव म्हणल्यार हांव चड उलोवचो ना, कारण खरें म्हणजे थोडे जाण तर आमचे बजेटाचेर उलयता
डिमांडाचेर गेले, पर्टिक्युलरी इंडिव्हिज्युअल डिमांड्साचेरूच उलोवपाक लागले. त्या खातीर लोकशक्ती विशेषते पॉवर टू द पीपल, हय हे बजेट जे आसा ही लोकांची पॉवर आसा आणि त्याच पद्दतीन लोकांनी आमकां शक्ती दिल्या की हे बजेट हांगासर मांडपाची. आणि ताकाच लागून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2012 पासून आज 2000 जवळपास 25 पर्यंत 28 पर्यंत 27 पर्यंत आसतले आणि फुडलीं 5 वर्सां परत एकदा बजेट जे आसा पळय न्हू हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करतले हाजो म्हाका खास करून विश्वास आसा. कशा थोड्या जाणां आतांच स्वप्नां पडपाक लागल्या की आपूण मुख्यमंत्री जालो म्हणून थोडे जाण त्याच हेतूंतल्यान भोंवपाक लागलेले आसा. लोकांचो विश्वास जो आहा पळय न्ही हो भारतीय जनता पार्टी ते बी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान भोंवपाक लागल्या. एक तुवें एक चड धरलो म्हाका चवथो कोणतो खबर ना. विजन डॉक्युमेंट आनी एक्शन प्लॅन, हय कारण प्रत्येक फावटी जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत विकसीत गोवा हे करपा खातीर आमी विजन डॉक्युमेंट आमचो तयार केला. प्रत्येक स्टेटींतलो हो विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक लागलेले आसा. हे सरकार विशेष करून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सातत्यात करपा खातीर आमच्या सरकारात वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करीत आसा. जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन आनी हेजेर करता आसतना हितूर वेगवेगळे रिफॉर्म्स म्हज्या डिपार्टमेंटात फाटल्याच वर्साक न्ही तर कंटिन्युअसली 3 वर्सां वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडल्या. हांव मुद्दामून हे सांगता आसतना म्हणटलो की आमी पळयताले की विशेष सांगपाक जाय म्हणून हांव सांगता पयलीं कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट जी आसली पळय न्ही खंयची हाडून कोण करिनासर सुद्दां खंयच्या इन्स्टिट्युशनांतली लायताले. आतां द कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट विच इज एफिलेटेड टू द गोवा ह्युमन रिसोर्स फाउंडेशन आणि ITG या दोनूच यांच्याकडे एफिलेटेड असलेल्या इन्स्टिट्युशनांतली कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट बिसायड्स दोज हू आर कंप्लिटेड इन द तांची कॉम्प्युटर म्हणजे IT BCA आसा हांकां गरज ना बट ताच्या व्यतिरिक्त ह्याच 2 इन्स्टिट्युशनांतल्या कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट ही वॅलीड आसा. वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे रिफॉर्म्स हे टायम टू टायम आमच्या डिपार्टमेंटात सातत्यात हाडल्या. आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्या पोस्ट भरपा खातीर आमकां फास्ट ट्रॅक करीत आसा. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता मिशन कर्मयोगी हे जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात काडला हाजेर जवळपास 60,000 एम्प्लॉई पैकी 55,000 एम्प्लॉई 50,000 एम्प्लॉईज जे आसा हे जॉईन जाले. टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे मिशन कर्मयोगी ह्या पोर्टलांतल्यान जाता आणि विच इज अ कंपल्सरी मिनिमम 3 ट्रेनिंग ह्यो मिशन कर्मयोगीचेर हातूंतल्यान घेवपा जाय. तितूंतल्यान अपडेशन आणि अपग्रेडेशन जेका आमी म्हणटा हे जाता. त्यांची नॉलेज वाडप त्या पर्टिक्युलर हाज्यातली पिवना पासून तो क्लास 1 म्हणजे GCS ऑफिसर पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांनी मिशन कर्मयोगीचेर रजिस्टर्ड जावपाक जाय. आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तेजे रजिस्ट्रेशन सुरवात केला. आय गॉट कर्मयोगी ह्या धर्तीचेर ते काम सुरवात आसा. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत भरती करपाक लागल्या आणि पयले फावटी गोंयच्या भुरग्यांक म्हणजे एक सेक्युरिटी आणि रिस्पेक्ट जो आमी म्हणटा म्हणजे जॉबात सेक्युरिटी आसप गरजेची असली ती मेळपाक लागल्या. म्हणून तर आज बारीक जरी जॉब असलो आसत जाल्यार त्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान भुरग्यांक जॉईन जावपाक लागल्या. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान जॉईन जावपी भुरग्यांक 10% ऑफ द पोस्ट रिजर्व इन द पुलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इवन दो इन द फायर डिपार्टमेंट ह्या सारकिल्या डिपार्टमेंटांनी. आणि इवन दो माझे तर म्हणणे आसा की तांचे प्रमोशनल एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही त्या जाग्याचेर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी सुरवात केल्या. तांकां बोनस दिवपाक सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा ते गोवा ह्युमन रिसोर्स दिवपाक लागले. म्हणून जाता तितके बेगीन आनीकूय मोठ्या प्रमाणात भरती आमी थोडेशे एक्सपांड करून प्रायवेट सेक्टरात सुद्धा गोवन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत भुरगे कशे घालपाचे हाजो विचार करता. जेणे करून आयज प्रॉब्लेम आसा भुरगे आमचे प्रायवेट सेक्टरात वचना कारण ताका थंयसर सेक्युरिटी मेळना म्हणजे आपलो जॉब ते केन्ना काडून उडयतले काय म्हणून. फाटल्या दिसांनी आमी ऑल द इंडस्ट्रीज हांव आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बसून तांची सगळ्यांची मिटींग घेतली आनी दे हॅव ऑल्सो एग्रीड तुमी जर आमकां मॅनपॉवर दिता आसत वी आर रेडी टू टेक. म्हणून तेंच्यांनी गोंयकार भुरग्यांक घेवपाचो एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आमी रेडी केला. सेम वे वी टूक द मिटींग विथ ऑल द इंडस्ट्रीज पार्टनर आनी सगळ्या इंडस्ट्री पार्टनरांक बरोबर घेवन सगळे ऑल स्टेक होल्डर्स जे आशिल्ले तितके आशिल्ले तांच्यांनी बी गोंयच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक
आमी जेका हांव फक्त स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे बेश्टें म्हणना आनी बेश्टें म्हाज्या बजेटांत बरोवंक ना. 17 तरेचे डिफरंट कोर्सीस ITयांतल्यान सुरवात जाल्या आनी पयले फावटी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स जो आसा पळय न्ही हो गोंयांतल्या प्रत्येक ITयेंत आमी सुरवात केला. सोलार टेक्निशियन हो कोर्स आमी कुडचड्या वयल्या ITयेंतल्यान सुरवात केला. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस ह्या ITयेंतल्यान सुरवात केल्या. फुडल्या आतां आमी ऑलरेडी ऑनलायन कोर्सीस फॉर द GST आनी टॅक्सेशन पयरूच MOU जाला. गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी जे कॉमर्स ग्रॅज्युएट जातात तांच्यांनी हे कोर्सीस शिकचे. वेगवेगळे MOUs आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हांच्यांनी करून म्हणजे ताका ड्युएल सर्टिफिकेशन म्हणटा आमी ग्रॅज्युएट जाता आसतना दिवचे. म्हणून तर हांव परत एकदां स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाजेर सातत्यान भर दिता आनी ताका लागून आमचें सरकार जें आसा पळय न्ही हे गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हाज्या मार्फत एक बरो वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. एप्रेंटिसशीप ह्या पोर्टलाचेर तुवें सांगलें की हय मोर दॅन 27,000 यूथ ओके भितरले आसतले थोडे कोण तरी भायले. इट इज अ ओपन प्लॅटफॉर्म. इट इज ओपन. ते गव्हर्मेंटात जे 12-13,000 भुरगे जे एप्रेंटीस म्हणून जॉईन जाले पळय न्ही ते निव्वळ गोंयकार. तांच्या खातीर आमी 15 इयर्स रेजिडन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी केल्ली. आतां प्रायवेट सेक्टरान जे उरलेले घेता ते ओपन आसा कोणायकू. आमचो गोंयचो कोण तरी जॉईन जायना जाल्यार भायलो कोण तरी येवन तेजेर जॉईन जातलो. वीच इज अंडर द स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर जॉईन जावपाक कोणायकू इट इज ओपन आसा. म्हणून 27,000 भुरगे एका वर्सा खातीर एप्रेंटिसशीप घेवन ते भायर पडले. इट इज अ बिग म्हणजे ना जाल्यार ते भुरगे कितें करतले आसले तर घरा कडेन रावतले आसले. हांव ग्रॅज्युएट जाला घराच कडेन आसा म्हणटले आसले म्हाका काम ना. ताका ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हांवें जे वदर रिफॉर्म म्हटला पळय न्ही ह्यान फुडें गव्हर्मेंटात MTS किंवा LDC जॉईन जातलो आसत जाल्यार एका वर्साची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसप कंपल्सरी आसा. जेका आमी म्हणटा निदान तो काम शिकता जाल्यार डायरेक्ट ग्रॅज्युएट जावन येयलो काय तो हांगासर कामूय शिकना. ह्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स आमच्या ह्या म्हणजे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन केल्या. स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन्स लायल्या उपरांत इट इज अन ट्रान्सफरन्सी जी आसा पळय न्ही ही ऑलमोस्ट आयली. प्रत्येक भुरग्याक एग्जाम दिवपाक आयलो काय ना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे आरोप केले. हांव तितून वचना बट आज भुरगो एग्जामीक बसलो काय तो भायर वयता आसतना ताका मार्क्स कितले पडले ते कळटा. इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या डिपार्टमेंटात हाडला. भायर सरता आसतना ताका 48 पडले काय 52 पडले तेकाच कळटा. लिस्ट लायला तेन्ना ताच्या खंय बाबा आपूण 48 आनी 52 इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. ताजे पयरूच हांवें ताका नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें, नवीन तेंचें ऑफिस इनॉग्रेट केलें. ताजी भरती जावप सुरवात आसा. म्हाका दिसता कितें तरी एक 100-150 पोस्ट भरले. परत 400-500 पोस्ट एडवर्टायज केल्या. उरलेले 2-2,500 पोस्ट जे आसा हे येता त्या काळात एडवर्टायज जातले आनी तातूंतल्यान एक बरी म्हणजे युथांच्या मदीं एक कॉम्पिटिटिवनेस जो आसा ह्यो एग्जामीच्या उपरांत आपूण भितर येतलो सुरवात जाल्ली आसा. म्हाजें तर म्हणणें आसा की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी स्टाफ सिलेक्शन हाजी तयारी भुरग्यांनी फर्स्ट इयरच्यान करपाक जाय. जेन्ना कॉलेजीत एडमिशन घेता जशें आमी म्हणटा की IAS कॅडराचे लोक हे मॅक्झिमम खंयचे आसात तर बिहार ह्या स्टेटींतले आसा. मुद्दामून काडून पळयात. आनी आमी म्हणटा की अति मागासलेली स्टेट खंयची तर बिहार. मागीर थंयसले भुरगे IAS चड कित्याक जाता तर ते कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी 8वी पासून सुरवात करता. मागीर आमच्या भुरग्यांनी जर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी ही पयली पासून सुरवात केली डेफिनेटली दे क्रॅक GPSC कित्याक ते UPSC क्रॅक करपाक शकतले. बँकींग एग्जामी ज्यो आसा त्यो क्रॅक करपाक शकतले. रेल्वे रिक्रुटमेंट क्रॅक करपाक शकतले. ताका लागून म्हाका दिसता कॉम्पिटिटिवनेस गोंयकारांच्या मदीं येवप गरज आसा आनी ताकाच लागून आमी स्टाफ सिलेक्शन हाडलें. ताका खूब बरो रिस्पॉन्स हो मेळपाक लागला. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचेरूय बी आमकां ऑलरेडी म्हणजे वेगवेगळे पोस्ट सातत्यात भरीत आसा. स्पीकर सर आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे वेगवेगळ्या पद्दतीत प्लॅनिंग करता आसतना म्हणजे हातूंतल्यान आमी CM स्कॉलरशीप पोर्टल ही चलयतात. वेगवेगळे 102% आधार लिंकेज आमकां मेळ्ळी. हातूंतल्यान 100% लोकां कडेन आधार कार्ड हे गोंयांतले आसा आनी आधार लिंकेज फॉर द मागीर गृह आधार आसतली DSSY दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली हेका सगळ्या कडेन लिंकेज करपा खातीर आमी सक्सेसफूल जाल्या. थोड्या जाणांक आतां जी पेन्शन येवपाक जो मेळना आनी कितें जाता तांकां आधार लिंकेज तेंची कार्ड ना म्हणून तेंच्यांनी म्हाका दिसता आधार लिंकेज करून घेवची. ती घेत जाल्यार खूब तांकां ह्यो डिफिकल्टीज ज्यो पळय येवच्यो ना. इवन दो सबसिडी जी आसा पळय न्ही आमची मिल्क सबसिडी आसूं दी किंवा एग्रीकल्चर सबसिडी आसूं दी ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आधार लिंक केल्या आनी ह्यो आधार लिंक केल्या उपरांत तातूंतल्यान एक ट्रान्सफरन्सी येवपाक लागल्या. म्हणून तातूंतल्यान आधार लिंकूय आमी ऑलरेडी केल्ली आसा. स्पीकर सर आमी गोवा CSR ऑथॉरिटी जी एस्टाब्लीश केली हितून एडिशनलान गोंयांतल्यो बऱ्योचश्यो कंपनी CSR एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो गव्हर्मेंटाच्या बरोबर मेळून करपाक लागल्यो. तुम्ही पळयतात GNH.
a dream and wanna race it to the tribe. Lost in a sense, so I